मार्कूचें शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आठवो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय बी पियेत जाल्यार तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसलो. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी ताच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमिता विदेशी तांचें उतर थिरायतालो. देवाचें उतर हें.